हाय समजेलो मॉर्निंग मातशें बेगीन स्टार्ट जालो हा आनी आयज सॅटर्डे हॉलिडे न्हू ताका लागून आयज मातशें बेगीन स्टार्ट जालो आनी तें म्हणल्यार न्हू ताका लागून आयज आमी रायडा भायर सरलें रायडा येवपाक गार्सन आमी भायर सरलोली कितल्यांक भायर सरलोली 7:30 म्हाका 7:30 भायर सरलोली आनी इन 1.5 hour आमी पावली विरार आमचो प्लॅन इंसान आसतालो इंसान फुडें आमी आतां पोटून रिटर्न येतली इंसान आनी म्हाका ब्रेकफास्ट थांबलें एक उडुपी रेस्टॉरंट आहा थिंगा आमी थांबलें म्हाका हांव फर्स्ट टायम येयलां बायक रायडाचेर आनी म्हजें हेल्मेट घालून मातशें तकली सारकी जवळ जाता केन्ना घालून ताका लागून फर्स्ट टायम हांवें आयलें ताका लागून आनी आमी आतां हिंगा थांबलें आमी बायक येयसान म्हाका सुद्दां लास्ट संडे आमी कोलाबा गेलोली तेन्ना आसताम केलें आनी तेज्या कितें मातशें सुटली जाता हिंगा विरार बरें आसलेलें एक्सपिरियन्स बायकाचें फर्स्ट टायम म्हणल्यार बरें आसलेलें आतां मातशें रिटर्न जावपा न्हू आमकां टायम लागतलो कित्याक आतां सिरीज ट्रॅफीक लागता आमकां वचपाक कित्याक ऑलरेडी 9 o'clock जालें विदीन 1.5 hour मंडेरी टू मागीर रिटर्न वचतलें इंसान सो ह्या कितें हांवें ऑर्डर केलोलें मिसल पाव म्हगेलें फेवरेट आनी हिंगा पाव चोय डिफरंट सगलें धाकटें धाकटें अशें दाखयत तुमकां आतां असो आमकां बॉम्बेय मेळनाय आनी गोंयाय मेळनाय हांवें म्हणलें आमी बसीक पावलें म्हणून पूण आमी ऑलरेडी बसीक फाटल्यान पावलें आनी आमी आतां मुखार पावलें सांगपा मिस्टेक जाली म्हगेली तर आमी घेतला हेड फ्रॉम स्टॉप जालो सावथ आनी आमकां टर्नींग मेळटलो थंयच्यान आमी टर्न देन मागीर we'll get traffic to go back now, no? No, I'm just saying 2.5 hours at least now. Outside if I had tea, no? Anywhere, whatever, wherever I had tea, this is the only tea which is good. Otherwise you see wherever you go, it's very sweet. Either it is very sweet or it is not made freshly that time. No? I don't want to have. But it's the only tea I like. It's fresh also and it is not very sweet also. Bye. एक साधा रवा और जैन सांबार आमात न्हू हिंगसान भायर सरताय आतां टायम जाला 9:35 जालें आतां भायर सरता हिंगसान आनी आमी न्हू हिंग थांबलोली ह्या हॉटेलान दाखय तुमकां दिसपी पड जाल्यार एक मिनट आं मातशें थंयच्यान दाखयता वोत हा सगळीच हिंगा प्युअर वेज उडुपी कृष्णा म्हूण आनी न्हू इट वॉज जस्ट व्हेरी स्मूथ रायड आं बरें चलें फर्स्ट टायम येयलां अशें करून तूं पयस बायकाचेर आनी बरी स्मूथ आसलोली रायड सामकी आनी बायक दाखय तुमकां कित्याची येयलाय ती टायम या आतां म्हाका स्वता केदोन गेलोली न्हू डिसेंबर 26 डिलिव्हर जाल्या डिसेंबर 26 डिलिव्हर जालोली आनी सामकी कम्फर्टेबल आहा बायक सामकी आनी सुबेज कळ्ळें ना अशें कांय 1.5 कंटिन्यूस येयलें आमी 1.5 आनी म्हाका दिसलें आमी एक्चुली हिंग विरारो हाय म्हूण पूण मागीर म्हाका विलबरान सांगिल्लें की विरार क्रॉस ऑलरेडी हाटल्यान गेलें म्हूण आनी हांव मातशें मुखार हाय
आतां खंय टर्न हिंगा आहा न्हू थिंगसान टर्न मारतली आनी परतून वयतली आतां आनी रस्त्यार कांय शूट करूं मेळना बायकाचे आनी फोन भायर काडूंक मेळना सारकें घराको मेळटा आमकां गुड मॉर्निंग एवरीवन कशें आहाय सगळीं एंड वेलकम टू द न्यू व्हिडिओ सो सगळीं आसतलीं म्हूण बरी आनी मुगे डे स्टार्ट जायन आतां वच जावपा येयलो आतां हांव हिंगा आहा मातशें हेल्थ थिंगा चोय तेगे येयलो म्हणटरी न्हू तेगे ट्युशनासान येयलो म्हणटरी न्हू सद्दां हिंगा हेडपा जाय ताका आनी 5-10 मिनट्स आतां मातशें उण जालें तेगेल्यो आतां तेगे हेडपाचें चालू आसा सो तो हेडटा आनी आयज हांव तुमकां चिंताली ती चिकना रेसिपी शेअर करपा हांवें फेस्ता केलो ती आनी न्हू हांवें आतां तुमकां विडियो शेअर केलो न्हू तो म्हगेलो सॅटर्डे व्लॉग आमी गेलोली विरार आमी बेश्टी रायडा गेलोली कित्याक आमी बायक हाडलें न्हू हितू पयस फर्स्ट टायम आमी हितू पयस केलो एक दिसा आमी गेलोली कोलाबासान मागीर आयज म्हाका दिसता वचपा आमकां कितलो टायम लागलो आसतलो 1.5 hour आनी येवपा आमकां टायम लागलो 1 hour म्हाका दिसता 1 hour 45 minutes सो 15 minutes डिफरन्स जालोलें पळयता आसतना न्हू ट्रॅफीक आमकां सुबेज मेळ्ळो ना कित्याक 7:30 आमी भायर सरलोली हिंगसान एक्चुली रायड वयतलें न्हू मातशें बेगीन भायर सरपा जाय आनी मातशें बेगीन भायर सरपा जाय कारण बरें सामकें क्लियर आसा तो रस्तो आनी येता आसतना मातशें लागलें ट्रॅफीक पूण तरी म्हाका दिसता आमी पावलें न्हू ओके मुगे भाशेन म्हाका दिसलोलें 2 hours बी लागतली म्हूण येवपाक पूण आमी पावलें रोखडीं सो आमगे फेस्ट बीन बरें जालें तेजे उपरांत हांवें कांय शूट केलें ना सो हांव तुमकां न्हू ह्या व्हिडिओचेर न्हू म्हगे चिकना रेसिपी शेअर करता आनी बरी जालोली टेस्टी आमी ही हांवें बेश्टी केलोली मुगे ओन बेश्टे मसाला घालून अशें करून ती तुमकां हांव शेअर करता आनी तितून हांवें न्हू इल्लीशी मलाई घायलेली फ्रेश क्रीम अमुलाची सो तेजे न्हू ग्रेवी मातशें थीक जालें म्हणटली तेका लागून आनी हांवें चड ग्रेवी टायप करून ना मातशें ड्राय दवरलोलें कित्याक आमी त्या दिसा पुलाव केलो न्हू पुलाव बरोबर सुबेज ग्रेवी नाका आनी तुमकां हांव ती शेअर करता आतां आनी तुमी एन्जॉय कराय ती रेसिपी आनी डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय चॅनल सरिना दुकाना ब्लॉग्स गोवन इन मुंबय हिंगा हांवें चिकन करपा न्हू 1/2 kg घेयलोलें चिकन आनी मुगेलें विथ द बोन्स हांवें एक्चुली हाडलोलें 1 kg पूण हांवें हाफ आसलो तें न्हू थिंगा दवरलोलें वद्दें फ्रिजींगान सो हिंगा हांवें पयलीं न्हू जिंजर गार्लीक घायलां 1.5 tablespoon आनी 1 lime घायला आनी सॉल्ट आनी इल्लेशें पेपर पावडर जिंजर गार्लीक हांवें पयलीं मिक्स केलां आनी मागीर तितून हांवें पेपर पावडर मागीर घायला आनी मागीर बरें करून मिक्स करून न्हू मातशें गो थिंगा दवरपा जाय अरावंड हाफ एन आवर तरी दवरपा जाय सो दवरलें जाल्यार न्हू तें बरें मागीर तितून फ्लेवर मिक्स जाताय पेपर जिंजर गार्लीक आनी सॉल्ट तुमी बरें लागोता मागीर हिंगा हांवें 2 पियाव कातुले मातशें बारीक आनी 1 टोमॅटो हांव टोमाटा कातोता आसतना सदां तेज्यो बी काडटा कित्याक हांव चडश्यो त्यो यूज करना चडश्यो हांव ते काडून यूज करता आनी केन्ना ग्रेवी जावपा जाय जाल्यार हांव सगळें मिक्स घालता केन्ना वांटून करता तेन्नाय नाजाल्यार हांव काडटा सगळें सो हिंगा हांवें पियाव कातून घेयला पयलीं आनी तेजे उपरांत मागीर हांवें टोमॅटो कातून घेयला बारीकूय हिंगा तुमच्यान टोमॅटो मातशें जाय जाल्यार मोटें कातून जाता तुमकां जाय जाल्यार नाजाल्यार बेश्टे स्लायसूय करपा जाताय कळ्ळें अशें करून स्ट्रेट स्लायस कोताय ते भाशेन मागीर हिंगा हांवें एक कडायेन न्हू ऑयल घायलां आनी हांव मुगे नॉन वेज करपा न्हू सदां मस्टर्ड ऑयल यूज करता तुमकां खबर आसतली मुगे ओल्ड व्हिडियोचे पासून तुमचो चोयला आसतलें नॉन वेजान मस्टर्ड ऑयलाची बरो येता टेस्ट सो हितून हांवें मस्टर्ड ऑयल घायला आनी सगळे कडा मसाला घायले 2 इलायची तिखी मागीर कालाफूर घायलें थोडीशी आनी बे लीफ घायलें तेज न्हू बरो तेलां भाजून फ्लेवर येवपा जायो सो एक मसाल्यान बरो फ्लेवर येता तेलां
आनी एक सायडीन न्हू हांवें इल्लीशी क्रीम काडून दवरलेली फ्रिजीन दवरली कित्याक ती रूम टेम्परेचर आसपा जाय आमी क्रीम घालता ते दोनो फ्रिजीन तूं घायल जाल्यार न्हू ती क्रीम फुटोंक शकता. सो मागीर न्हू हांवें हितून हे मसालो घायले म्हणटरी होल मसाला तेजे उपरांत हांवें पियाव घायला. पियाव मातशें भाजले म्हणटरी तितून मागीर टोमाट घालपाचें. सो आतां हांव टोमाट घायले म्हणटरी न्हू सद्दां मातशें हेजेर इल्लेशें मीठ घालता बेगीन सॉफ्ट जावपा जाय लागून. सो बेजी मीठ घालून शिरपणा कित्याक चिकन हांवें ऑलरेडी मीठ लायलो हां. सो मातशें एक पिंच हांवें घायला हितून आनी ताजे उपरांत मागीर हांव आनी मीठ घालपा ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी मागीर टेस्ट करून लास्टाक तितून घालपा जाता सगळें मिक्स जालें म्हणटरी मागीर तुमगेलें. सो हिंग बरें तें हांवें दोनी भाजून घेयलाय आनी मागीर हितून हांवें हल्दी पावडर घायला, रेड चिली पावडर घायला, 2 स्पून हांवें न्हू तितून गरम मसाला पावडर घायला 2 टीस्पून आनी इल्लोसो जिरा पावडर घायला आनी 1 टीस्पून हांवें कोथमीर पावडर कोरिएंडर पावडर घायला ड्राय कोरिएंडर पावडर आनी ते बरें फोण्णान बरें भाजपा जाय मसाले तेन्ना तेजो फ्लेवर भायसून येता बरो मसाल्यांचो. सो हिंग बरें हांवें तितून मसालो भाजलाय ते आनी मागीर तेजे उपरांत लास्टान न्हू हितून चिकन एड करपाचें आमी मॅरिनेट करून दवरलो आहा तें आनी ती क्रीम आहा ती न्हू पयलीं घालपा शिरी पडना तें चिकन पयलीं न्हू शिजपा जायें आनी मागीर तें लास्टाक घालपा जाय तेजे उपरांत. सो हिंग हांवें बरें मिक्स केलां चिकन आनी न्हू तितून मागीर बॉन करून शिजयलां आनी मागीर लास्टाक तितून हांवें क्रीम घायल्या तें मुगे क्लिप मातशें मिस जालें आनी गार्निश करपा तितून कोरिएंडर घायल्या वयल्यान.